आज अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज ये रमज़ान करीम के मुबारक महीने में आज अल्लाह करीम के सदक़े से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये प्रोग्राम जो किए माशाल्लाह बहुत अच्छी तादाद से जो किए गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी प्रेसिडेंट कनावड़ी जी के तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहता हूँ, और ये हमारे दाजी सर और अपने संकल्प जी, दीपक भाई, जैन सर जिन्होंने मुझे सपोर्ट दिया, अपना नाम किया, और अफकोर्स इरफान भाई जिन्होंने हमें इतने सपोर्ट किया हर चीज़ों में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिए, और अफकोर्स मेरी टीम फयाज़, इमरान, रिजवान भाई और मेरे KGN बॉयज़। तो मैं शुक्रगुजार करना चाहता फिर एक बार, और अपने CM की खास करके जिन्होंने स्क्रीनिंग उन्होंने शुरुआत की है मेडिकल स्क्रीनिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह इस साल डायरेक्ट फ्लाइट डाबलिंग से इंशाअल्लाह आज को मोबाईल प्रोसेस मिळेल इंशाअल्लाह। गोयचे आमचे हज कमिटीचे अध्यक्ष उर्फान मुल्ला आणि त्याची संपूर्ण टीम हांच्यांनी आज हांगासर वास्को बोरगांव तालुक्या भितर आमची आज इफ्तार पार्टी दवरिल्ली। ताका आमी खास हांगा आयिल्ले, हांव म्हजे बरोबर आमचे आमदार मुरगांवचे संकल्प बाब, तशेंच वास्कोचे आमदार दाजी आनी बाकी सगळ्याच जाणांक तेंच्यांनी हांगा आपयल्ले, आनी एक बऱ्या तरेचो कार्यक्रम हांगा घडोवन हाडलो। रमजान सध्या चालू आसा आनी त्या निमित्तान आज इफ्तार पार्टी आमी सगळ्या बरोबरच हांगा आयले, आनी सगळे बऱ्या हातूंतल्यान बऱ्या वातावरणान आजचो कार्यक्रम पार पडलो। दाजी बाब, आयज हांव एक इफ्तार प्रोग्रामाक गेलो, कितें सांगपाक सोदता? आज हज कमिटीन हांगा फर्स्ट टायम इफ्तार पार्टी ऑर्गनायज केल्ली, आनी हाका आमी आज सगळे आयिल्ले, आनी खूब बरें दिसता की असल्या रमजाना सारक्या एक पवित्र म्हयन्यान आज हज कमिटीन हांगा एक इफ्तार पार्टी सगळ्यांक दवरली। आमकां आवयले एक उलोवणी दिली, आनी आमी सगळे येवन हांगा आमी सदांच पळयतात की भारत देश हो एक सेक्युलर देश आसा, आनी सगळे समाजाचे लोक सगळ्यांच्या कार्यक्रमांत दिवाळीक ते आमगेर येता, आमी तांगेर वता, आज इफ्तार आसा आमी तांगेर गेले। सो एक बरें एक ब्रदरहुडाची मॅसेज आमी सगळ्यांक दिता, एक सेक्युलर इंडिया कशी आसा आनी ती कशी आमी वावर करता हें एक प्रतीक आसा। आनी हांव तांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता की फर्स्ट टायम एक व्हेरी युथफूल टीम हज कमिटीची आज गोंया सरकारान डिक्लेअर केल्या, आनी म्हाका दिसता फुडल्या काळान आतां जेन्ना हजी वतले आपल्या यात्रेक पावन यात्रेक ते वतले तेन्ना म्हाका दिसता एक वेगळीच वास्तुस्थिती आनी तांच्या खातीर एक वेगळे तरेचे एक वातावरण आज म्हाका दिसता ही हज कमिटी नवी आयल्या, उर्फान मुल्ला ताचे प्रेसिडेंट आसा ते करतले, आनी सगळ्यांक फुडें घेवन आमचे जे धोरण आसा सरकाराचें की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आनी सबका प्रयास अशें सगळ्यांक फुडें घेवन आमी गोंय फुडें व्हरतले, आमचो भारत देश फुडें व्हरतले। देव बरें करूं। आज सगळ्यान पयलीं आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष बाब सदानंद शेख तनावडे, आमचो आमदार दाजी सालकर, संकल्प अमोणकर, आमचो हांगाचो मंडळाचो जे अध्यक्ष दीपक, बाकीचे सगळे कावन्सिलर, आमचे हज कमिटीचे मेंबर्स, एकूच उद्देश हज इफ्तार करपाचे की आमचे अध्यक्षान जेन्ना आमी हज कमिटी घेतली, कनेक्टिविटी विथ द मुस्लीम कम्युनिटी, कशे तरेन मुस्लीम कम्युनिटी जी आयज भारतीय जनता पार्टीच्या पयस आसा तांकां कशे भशेन कनेक्ट करून हाडपाचे, आनी जो विश्वास जो आसा आमचे अध्यक्षान आनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान दाखयला की हजाक जे आयज लोक वयतात तांकां सबसिडी 50,000 सबसिडी, स्मृती इराणीन चार्ज घेतली तरी सगळ्यान पयलीं काम केलें की हजाक जे लोक वयता तांकां 50,000 सबसिडी दिवपाचें काम हें आयज जे नरेंद्र मोदी सरकारान केल्ले कडेन आसा। इतलें जाय न्हू, दुसरी जी आसा फॅसिलिटीज आसा, आयज एम्बार्केशन पॉयंट जेन्ना आमी आमचे हाज्या गोंयचे मुख्यमंत्री आनी आमचे पार्टीचे अध्यक्षाक जे लक्षान हाडलें की हज जो एम्बार्केशन पॉयंट आसा गोंयांत नासलो, आनी ताका लागून आमी जेन्ना हांकां सांगलें इमिजिएटली मुख्यमंत्रीन जे आसा स्मृती इराणी कॉन्टेक्ट केलो, आनी मोपा जो आसा आयज हो एम्बार्केशन पॉयंट हज कमिटीचो जो आसा आयज जो आसा एम्बार्केशन पॉयंट जो आसा आमी करून घेतला, आनी आयज डायरेक्ट फ्लायट गोंयांच्यान जे आसा सौदी अरेबिया वयतली, तितून आमच्या हाज्यांक जे आसा फॅसिलिटी मेळपाक आमकां आयज ऑफीस जे आसा आमचे माननीय गोंयचे अध्यक्ष सदानंद भाई आनी मुख्यमंत्रीन जे आसा आयज ऑफीस एक कलेक्टरेट बिल्डिंगान ऑफीस दिवन एक क्लियर मॅसेज जी आसा गोंयांक गेल्ले कडेन आसा की इक्वल इम्पॉर्टंट जे आसा सगळे कम्युनिटीक आमची भारतीय जनता पार्टीची जी आसा आयज दिता, आनी हें सरकार जो आसा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आनी सबका प्रयास हें घेवन जे आसा नरेंद्र मोदीचे धोरण जे आसा जे नॅशनल लेवलाचेर आनी स्टेट लेवलाचेर हें घेवन आमचे पार्टीचे अध्यक्ष आनी आमचे सगळे आमदार मंत्री जे आसा आयज घेवन वयता, आनी ताका लागून इफ्तार पार्टी आयज आमी एकूच न्हू, आमी डिफरंट इफ्तार पार्टी वेगळी जाग्याचेर आमी ऑर्गनायज करतले। नेक्स्ट जे पणजे आनी मागीर जे आसा मडगांव जे आसा आमचे पार्टीचे अध्यक्ष स्वता जे आसा हाजीर आसतले तेकाय, आनी सगळे जे आसा आमी सगळे
जितले आमचे जमाती आसतले तांकांय आमी इन्वायट करतले की तेमी आमची इफ्तार पार्टीक थंय येवन जे आसा आमचे वांगडा जे आसा सहभागी जे आसा आनी भारतीय जनता पार्टीचे जे आसा वांगडा रावचे म्हणून देव बरें करूं.